गोंय सरकारान 2011 तयार केल्ले प्रादेशीक आराखडो 2021 कांय बिगर सरकारी संस्थांनी विरोध दाखयिल्ल्यान सरकारान हो आराखडो स्थगीत दवरिल्लो। फाटल्या 3.5 वर्सां सावन ह्या आराखड्याचो अभ्यास केल्या उपरांत गेल्या 1 डिसेंबरा सावन हो आराखडो गोंयच्या जनते खातीर उक्तो केला। 30 डिसेंबर मेरेन जनतेन आपल्यो सुचोवण्यो पावोवच्यो अशें आवाहन सरकारान केलां। ह्या आराखड्याच्यो प्रती नगर नियोजन खात्याच्या विविध कार्यालयांनी उपलब्ध आसात। लोकांक ह्या आराखड्याचो अभ्यास करपाक मेळचो म्हण पंचायत आनी पालिका पातळीचेर आराखड्याची प्रत उपलब्ध करची अशी मागणी बिगर सरकारी संस्था आनी पंचायतींनी केल्ली। पंचायत आनी बिगर सरकारी संस्थांच्या मागणेनुसार ह्यो प्रती तयार दवरिल्ल्यो आसून अधिकारपत्र घेवन येवपी अधिकृत व्यक्ती कडेन ती प्रत सुपूर्द करतले। येवपी 30 डिसेंबराच्या आदीं येवपी सुचोवण्यो विचारांत घेवन गरज आसा थंय प्रादेशीक आराखड्यांत दुरुस्ती करपाची सरकाराचो विचार आसा। प्रादेशीक आराखड्या विशीं ह्या नादीं 3500 सुचना आयल्यात। आराखडो रद्द करपाचो प्रश्नूच येना। प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करपा खातीर विशिश्ट घटकां कडल्यान तशेंच वेगवेगळ्या संस्था वा नागरिकां कडल्यान नेटाची मागणी फुडें येता। मात मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची शक्यता फेटाळून लायल्या। तशेंच हो आराखडो रद्द केलो जाल्यार तातूंतल्यान आनीक नव्यो समस्या उब्यो रावतल्यो अशेंय तो म्हणटा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।